नुस्तें चेक करपाची सद्याची यंत्रणा सारकी ना हे मान्य करता नुस्तेमारी मंत्री। बरी यंत्रणा हाडपाचे उतर, पण मुख्यमंत्री अमेरिकेच्यान येतकीर गोंयकार भायर वचून संडास धुतात हाचेर राणे अजून मोनोच। महिला काँग्रेसीन मागली माफी, पण तांकां जाय राणेनूय मागिल्ली माफी। आमदारांचो पगार वाडयतकीच आता जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी मेळयलो सूर सरपंचांच्या सुरात, तांकांय जाय पगार वाड। लॉर्नाक फावो पद्मविभूषण पुरस्कार, विजय सरदेसायची मागणी। साश्टीकारांनी मनयलो लॉर्नाचो 74वो वाडदीस। आता पळोवया खबरो विस्तारान। फॉर्मेलिनाच्या विशया वयल्यान जाल्ल्या बोवाळेची धग अजूनय आसा। नुस्तें अजूनय सुरक्षीत आसा काय ना हाचेर लोकांक दुबाव आसा। गोंयांत नुस्तें घेवन येवपी ट्रकांतल्या दर एक क्रेटीची तपासणी करप शक्य ना अशें सांगून मंत्री विनोद पालयेकारान लोकांच्या मनात आनीकय भंय निर्माण केलो। तेन्ना हे नुस्तें खावपाचें काय ना, लोकांचो गोंदळ आनीकय वाडला। गोंयांत येवपी नुस्त्याच्या प्रश्नार गोवा 365 विचारल्या प्रश्नांक पालयेकारान जाप दिली। सरकारान भायल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्यावयली बंदी काडल्या, पूण लोकांक अजून नुस्त्या विशीं दुबाव आसा। देखून ताका विश्वास निर्माण जावचो ह्याच्या खातीर यंत्रणा उबारची पडटली अशें पालयेकार म्हणटा। देखून नुस्त्याच्या तपासणी परिपूर्णपणान जायना काय कितें, काय नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्याकूच नुस्त्याच्या तपासणीचेर दुबाव आसा। प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना तशें, कित्याक आतां नुस्तें पेरिशेबल आयटम जाल्यार चॅक करतना थंय कितको वेळ वचत सांगूंक जायना न्ही, आनी ते मार्केटान वचपाची गरज आसता एक। पूण तांचे म्हणण्या प्रमाणे ते म्हणटा की एकूच सुवात काडून चॅक केल्लें अशें म्हणटात ते। 2-3 कडले थोडे थोडे काडून चॅक करपा जाय आशिल्लें अशें आसूंक शकता, किंवा एका आमी काय तातूंतले तज्ञ न्ही, एका सुंगटाचेरूय जर तांकां कळूं शकता जाल्यार काय म्हाका हांव सांगूंक शकना। मुख्यमंत्री गोंयांत येतकीर ताच्या वांगडा बसका घेवन भायल्यान येवपी नुस्त्याच्या तपासणे खातीर यंत्रणा उबारतले अशें पालयेकार म्हणटा। सगळ्यांनी मेळून हाजेर एक निर्णय घेवपाची गरज आसा। मुख्यमंत्री फिशरीज मिनिस्टर म्हणून आमी एक अंतीम अशी चर्चा करून हाजेर एक पेरिशेबल आयटम आशिल्ल्या कारणान ताजेर एक ठोस असो निर्णय जावप गरजेचें आसा। आनी अत्यंत संवेदनशील मुद्दो आसा, त्यामुळे ताजेर कितें कमेंट करप हें फक्त मुख्यमंत्री योग्य प्रकारे करूं शकता। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयकार लंडनाक वतात आनी संडास धुतात अशें म्हणपी राणेचेर दिसान दीस चडूच गोंयकार तुटून परत आसात। जगभरांतल्यान सोशल मिडियाचेर लोकांनी टिकेची झोड उडयल्या, जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस पक्षांतले तरणाटेय अस्वस्थ जावपाक लागल्यात। महिला काँग्रेसीन तर पत्रकार परिशद घेवन राणेन गोंयकारांची माफी मागची अशी सरळ मागणी केल्या। शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन महिला काँग्रेसीची गोंयची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनेन राणेंच्या उलोवपाचेर आपणे स्वता माफी मागली। तशेंच राणेनूय माफी मागची अशी मागणी केली। काँग्रेसीच्याच एका म्हालगड्या फुडाऱ्यान अशे तरेन उलोवप पक्षाक सोबना अशें प्रतिमा म्हणटा। I would like to say sorry. I would like to apologize, especially to our Goan brothers and sisters who are really working and who are employed in various countries, like again I would like to say UK, US, France, Holland, Dubai, Saudi, Canada, Australia and other parts of the country. पूण हांव सांगूंक सोदतां आमचे मोस्ट सिनियर बाब राणेक, जे 18 वर्सां CM आशिल्लो, सर, with all humility I do respect you, we do respect you, but we request you, humbly request you to please admit your mistake. Please admit your mistake and come out and apology माग गोंयकारां कडेन, apology माग जे लोक फक्त गोंयकारच न्ही, सबंद आमचे देशाचे लोक जे भायर फॉरेन कंट्रींतनी कामाक आसा, आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून पोटाक लागून गेल्ले आसा तांकां। The Goa Pradesh Mahila Congress is hurt by the statements made by our own most senior Congress leader and the ex-CM of Goa, that is Pratap Singh Rane. कोणाक बरें दिसना आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून थंय वचून 2-2 वर्सां काम करपाक। आमकां दिसता खंय तरी आमी काँग्रेस सरकार जेन्ना आशिल्ले तेन्ना खंय तरी आमी जनरेट करपाक पावना एम्प्लॉयमेंट ह्या लोकां खातीर। आय वूड लायक टू पर्सनली टेल द पीपल ऑफ गोवा, express regrets over the sentiments which has hurt our Goan brothers and sisters, not only the ones who are working abroad, but their families, their wives, their children, their brothers, sisters. We regret, and we would
also say sorry to the dependents of these Goan brothers and sisters who are working abroad, the family members who are residing in Goa. गोंयकार लंडनाक वचून संडास धुतात अशें म्हणिल्ल्यान सगळेच चाळवल्यात. पूण स्वता राणे हाचेर काय उलोवपाक तयार ना आनी काँग्रेसीचो खंयचोच आमदार हाचेर तोंड उगडिना. राणेन विधानसभेत कितें म्हणिल्लें तें परत एक फावट आयकात. सामान्य मनशाचे जे लिव्हिंग स्टँडर्ड आसा ते मायनिंगाक लागून वयर सरला ग्रामीण भागात. हांकां हांगा येवन व्हडी बड्याव मारूंक सोंपें. थंय वचून कितें संडास साफ करतात काय कितें हांव नकळो. हांवें पळयलां एकदां लंडनाक आसलो, टॉयलेटाक गेलो, भायर सर 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 म्हणून एकटो धांवन येयलो टॉवेल एक हातान घेवन. केन्ना आयलो तूं काय म्हणटा म्हाका कोंकणी. असली कामां करून आमकां वचपाचें ना, आमकां आमच्या पांयार उबें रावंक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. अनुसूचित जमातीचे लोक खंय रावतात ते पयलीं प्रादेशीक आराखड्यात दाखयात आनी मागीर तो अधिसूचित करात अशी मागणी गाकुवेद हे संघटनेन केल्या. संविधानातल्या 5व्या शेड्युला प्रमाण आदिवासी सल्लागार समिती बेगोबेग नेमची अशी मागणी तांणी केल्या. 9 ऑगस्ट हो जागतीक आदिवासी दीस म्हणून मनयतात. त्या दिसा गाकुवेद संघटनेन राज्यपालाक मेळोन ह्या विशयी निवेदन दिलें. त्याच्या मतान संविधानात सांगिल्ल्या प्रमाण अनुसूचित जमातीचे लोक दर एक पंचायत वाठारात खंय रावतात ते दाखोवपाक जाय आनी ताचो आस्पाव प्रादेशीक आराखड्यान जावपाक जाय. We condemn the government decision to bring Regional Plan 2021 in operation. हो प्लॅन गव्हर्मेंटान गोंयच्या लोकांचे जबरदस्तीन लादला आसा ताकी तो ते बिल्डर लॉबीक खूश करपा खातीर हो केल्ले कडेन आसा. ह्या प्लॅनान मूळ गोंयकारांचे जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा ते वायलेट करून हो प्लॅन केल्ले कडेन आसा. Part X of the Constitution states that tribal areas to be notified. पूण हे सरकारान अजुनी केल्ली ना. गव्हर्मेंटान ट्रायबल एडवायजरी कावन्सील फॉर्म करून ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपाक जाय आसलो आनी तेजे नंतर रिजनल प्लॅन 2021 तेणे हाडपाक जाय आसलो. ह्या प्लॅनान गव्हर्मेंटान शेड्यूल एरिया खातीर कांयच प्रोविजन केल्ली ना. हेकाच लागून काल आमची गाकुवेद फेडरेशनाचे डेलिगेशन गोवा गव्हर्नर मृदुला सिन्हा हाका मेळ्ळे आनी तिका आमी एक्सप्लेन केलें कशें त्यांनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स ऑफ द ट्रायबल पीपल वायोलेट केल्या. की आमकां सद्या प्रेझेंटली जो 2021 प्लॅन आसा रिजनल हो होल्ड करपाचो आसा. सगळ्यो विलेजी नोटिफाय करपाच्यो आसा ज्यो एसटी ट्रायबल कम्युनिटीज विलेजीस आसा त्यो. आनी ह्यो नोटिफाय करतलो जाल्यार आमचे ट्रायबल एडवायजरी कावन्सील फॉर्म करपाची गरज आसा. आमी एकूच सांगूंक सोदता की आमकां फुडें आज आमच्याच शेतांनी आमकां लेबर जावचें पडटलें. आनी कारण एकूच आसा. आज जे TDR पॉलिसी हाडटात, कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग हाडटात, भरपूर गोश्टी चालू आसात. ST कम्युनिटी वील बी द रेफ्युजीज इन आवर ओन गोवा. आनी हें आमी कशेंच मान्य करपाचें ना. इतले मजगतीं धनगर जमातीक अनुसूचित जमातीन आस्पावन घेवचे अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकरान लोकसभेन उलयतना केली. Today is the World Adivasi Day. Through you, Deputy Speaker, I would like to request the Honorable Government to consider the request and the demand of the Dhangar Gowri community of the state of Goa to be included in the list of ST under the Constitution of Article 342 of the Constitution of India. Speaker sir, in fact, post-liberation, only in 2002, Gowda, Kunbi and Vedip communities were included in the list of ST communities, and Dhangar and Gowri community was left out. Various documents have been furnished to the RGI, but in spite of the office of the RGI has refused to submit to the request of the Dhangar and Gowri community of the state of Goa. So through you, I would like to request the government to consider the request and the demand for inclusion of the Dhangar Gowri community of state of Goa in the ST list. Thank you. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हालींच कणकुंबी तपासणे खातीर गेल्ल्या गोंयचे टिमीक कर्नाटक पुलिशेन भितर उडयल्ले.
कर्नाटकाच्या ह्या कृतीचो WRD मंत्री विनोद पालयेकरान निषेध केला. गोंयांतल्यान कणकुंबी येवपी गोंयकारांचेर नदर दवरपा खातीर कर्नाटकान ह्या सुवातेर चॅकपोस्ट घालपाचें थारायला. हालींच कर्नाटकान गोंयच्या WRD खात्याच्या 8 अधिकाऱ्यांक भितर उडयल्ले. जाय तेन्ना सायटीची तपासणी करपाचे निर्देश म्हादय लवादान गोंय सरकाराक दिल्यात. आमी अतिथी देवो भव हे तत्व पाळटात, पूण आमच्या अधिकाऱ्याक गुन्यांव करप्या सारकी वागणूक कर्नाटकान दिली हे बरोबर न्हय अशें पालयेकार म्हणटा. थंय गेल्या नंतर ताणें फोटो बिटो मारले सगळे हाजे. इतक्यान थंय जीप आयली पुलिशेची. थंय लागींच एक पुलीस चौकी आहा. जीप आयली आनी तांकां पुलीस चौकीचेर व्हेले. थंय पुलीस चौकीचेर व्हरून तांकां अत्यंत हीन वागणूक दिली. म्हणजे तांकां उबे केले, चोरांक उबे करता तशे जीपी फुडल्यान उबे केले, सायडीक पुलीस रावले आनी चोरांक कशी ट्रिटमेंट दिता तशे तांचे फोटो बिटो काडले. आनी हांव गोंयचो जलस्रोत मंत्री ह्या नात्यान कड्या शब्दान हेजेर निशेध व्यक्त करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. कोलवेकारांक सामको धक्को बसला. 2021 प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण रस्त्याक लागून तांची फामाद बॉम्ब जिजस चर्चीचो काय वांटो मोडपाचे आसात हो विशय जाग्यार घालपाक तांणी एक बसका घेतली. ह्या बसकेत तांणी TCP मंत्र्याक आपयल्लो. पळयात पुराय बातमी. ह्या सुवाते वयल्यान वचपी रस्तो व्हड करप रद्द केले. फुडल्या TCP बसकेच्या अजेंड्यात हो विशय आसतलो अशें मंत्री विजय सरदेसायान सांगले. म्हत्वाच्या विशयाक लागून जावपी ही पयलीच अशा प्रकारची बसका अशें ताणें ह्या वेळार लोकांक सांगले. आयकात तो कितें म्हणटा ते. एक 400 वर्षांची इगोर्ज जी आमचे जगभर फामाद आहा. कोलवा फार्म म्हणटे इंटरनॅशनल फेम आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता ही इगोर्ज राखप हें आमचें कर्तव्य जाता, सरकाराचें कर्तव्य जाता. आनी एक हेरिटेज आमचें दायज जें फादरान सांगलां हांवूय तें मानून घेता. आनी हांव तुमकां उतर दिता की इगर्जेक कांय जावचें ना. आशिल्लो तसोच रस्तो आमी रिटेन करतले. हो रस्तो वायडनींग जो रिजनल प्लॅनान सांगला तो आमी 16 तारखेक कॅन्सल करतले. आमी लोकां मदीं आयिल्ले आहा. लोकां मदीं आयल्या लोकांक कितें जाय तें करपाक. आनी म्हाका दिसता लोकांक जाय तें करप म्हळ्यार खरें एक लोकांचो सरकार हें आमी सिद्ध करून दितात. आनी हे सरकारान बिलां जीं हाडल्या, चर्चिलान जे आमकां आदार केला तो आमी विसरूंक शकनात आनी लोकांकूय आमी विसरूंक शकनात. आमी गोंयकार आनी गोंयकारपणान जें उलयतात तेन्ना इगोर्ज्यो राखप, आमची शेतां राखप, आमचे जे पोंड आहा ते कन्वर्ट केले ते रिकन्वर्ट करून आसा तशें दवरप हें आमी करतले अशें हांव तुमकां उतर दिता. म्हाका आपयलो आनी म्हजी 2 उतरां हांवें सरकाराक म्हणून सपोर्ट करूंक ना. हांवें जेन्ना म्हजी इगोर्ज 400 वर्सांची इगोर्ज जे हात लायता, जे म्हज्या गांवच्या लोकांची जायतीं घरां मळपाक वयता, 10 मिटर आदिगा 15 मिटर केल्लो आहा, जेंच लेक आयज सेटलमेंट केल्ले आहा, हें म्हज्यान पळोवपाक जायना म्हणून हांवें हे बिलाक सपोर्ट केला. आनी तेन्ना हांवें हेच मिनिस्टराक विजय सरदेसाय जालां हें हांव तुमकां सपोर्ट करता, पूण तूं हें काम करून दितलो. आनी तेणें हावजान उतर दिलें जे हें तुमचें कितें जालां 16 तारखेर आपूण हें सगळें काडून दाखयता म्हणून उतर तेजें ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर सगळें तो क्लियर करतलो. कोलवेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोवा मायल्स हे टॅक्सी ॲपाक जावपी विरोध अजूनही कमी जावंक ना. काळ्या आनी हळडुव्या टॅक्सीकारांनी दाबोळे विमानतळार आशिल्ल्या ॲप कावंटराक विरोध केल्लो आनी आतां ते राजकीय फुडाऱ्यांकडल्यान सहानुभूती मेळोवपाचो यत्न करतात. पळयात पुराय बातमी. सोमारा ह्या ॲपाचें उक्तावण जाल्लें. उक्तावण जाले उपरांत कांय टॅक्सीवाल्यांनी दाबोळे विमानतळार वचून विरोध केल्लो. ॲप टॅक्सीच्या ड्रायव्हराक मारलो म्हूण आनी ॲप टॅक्सीच्या कावंटराचेर वचून धमकी दिल्ल्यान दाबोळे पुलिशेन टॅक्सीवाल्यांच्या गटा आड कागाळ केल्ली. उपरांत बुधवारा टॅक्सी युनियनाच्या वांगड्यांनी GTDC अधिकाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. ह्या वेळार तांणी विमानतळावयलो ॲप टॅक्सीचो कावंटर काडून उडोवपाची मागणी केल्ली. all issues more or less have been solved. So they insist that it is not so, you come and see for yourself. So therefore I have come to the airport. Now the only point that I can say is now the pickup point cannot be next to the yellow and black taxi stand. Because you know, if the pickup point is first and then the yellow and black taxis, all their opportunities are being taken away. So maybe some shifting. I think pickup
It should be somewhere along the road. ऑल 4 MLA मुरमुगांव तालुका आनी आगासीम MLA फ्रांसीस सिल्वेरा आसलेलो. सो तेन्ना एक डिसिजन जाल्लें कितें थंय जी पार्किंग आहा ती पार्किंग ताका एकूय गाडी ट्युरिस्ट टॅक्सी पार्किंग दिवपा ना, ओन्ली तर पिकअप पॉयंट म्हणून ते दवरतले म्हणून. सो पिकअप पॉयंट 1-2 गाडी खातीर दवरल्या जाता. तो काल पासून आमी थिंगा पळयला 5-6 गाडी थंय दवरला आनी ओपन ते आतां कॅनवसिंग करून बिजनेस करतात ट्युरिस्ट टॅक्सीकार. ओपन बिजनेस करता. सो ओपन हे चालपा लागले आसा. सो आमकां चॅरमनाचेर विश्वास आसा, GDC चॅरमन निलेश रावपाचेर आमकां विश्वास आसा की डेफिनेटली तो तेणी तीस हे फुलफील करतलो. इश्यू आसा आज पळय ते गोंयभर जाला कितें आमी येलो ब्लॅक ते एपाक विरोध करता. आमचो एपाक काय विरोध ना. कोणें जेवण जावचें कोणा जॉयन जावपाचें ना जॉयन जावचें. आमचो एकूच विरोध आसलो की एअरपोर्ट कावंटराचेर तो एप डावनलोड करून थिंगा थंय बिजनेस करूंक जायना. जाल्यार तेंच्यांनी थिंगा स्लीप मारूंक जायना. तो तेंच्यांनी ताका कावंटराचेर दाखोवंक जायना ही गाडी बूक कर ती गाडी बूक. दाबोळे विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामाउपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या सनातन संस्थेचेर बंदी घालची अशी मागणी सवेरा हे संघटनेन केल्या. सनातन संस्थे कडेन संबंद आशिल्ल्या एका मनशाच्या घराचेर मुंबय ATSन धाड घातिल्ली. थंय बॉम्ब सापडिल्ल्यान बंदीचे हे मागणेन परत तोंड वयर काडला. मुंबईच्या अँटी टेररिझम स्क्वॉडान नाला सोपाराच्या एका घरांतल्यान देशी बनावटीचे 8 बॉम्ब जप्त केले. तशेंच लागसर आशिल्ल्या एका दुकानांतल्या स्फोटकां तयार करपाचें साहित्यय जप्त केले. हातूंत मोठ्या प्रमाणात दारू आनी डेटोनेट्साचो आस्पाव आशिल्लो. इतले सामान डझनभर बॉम्ब तयार करपाक खूब आशिल्ले. सनातन पळय आसा हेका लागून सुद्दां खरें म्हणलें जाल्यार बॅन करपाक जाय. कारण हेजेर एक मिनिस्टर जो आसा तेजी फॅमिली तेतून इनवॉल्व आसा आनी तेजी इन्क्वायरी जायना. ह्या सनातनान हेज्या पयलीं कितले लोकांक त्रास केले. हांव म्हणटा एक हिंदू धर्माक लागून जर बरें कितें आसा जाल्यार तुमी बरें करपाक जाता. आमी सगळे हिंदू तेतून सामील आसता. पण नाका जाल्यार कितें करून गोंया मदीं जी झगडी लायता जातीवादा भितर असले हेका बॅनूच करपाक जाय. आनी म्हाका जाय ज्या मिनिस्टर ढवळीकराचे हितून चड इनवॉल्व आसा तेणें खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी करूंक जाय. ते लोक हांगासर एक कसले कितें कितें करतात का म्हणून आमचो डिमांड आसा की तांकां हांगा बॅन करपाचें आनी हेजी वेवस्थीत सारकी मिनिस्टराची फॅमिलीची मिनिस्टराची चवकशी जावची म्हणून कितें करतात तुमी तें कळपाक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पयलीं आमदारांक पगारवाड मेळ्ळी. बिरेस्तारा सरपंचांनी पगारवाडीची मागणी केल्ली. उपरांत शुक्रारा जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांनी पगारवाडीची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. जिल्हा पंचायतीक फक्त मेळटा 10,000 मेंबराक. 10,000 कांय जायना म्हणून आमकां आमच्या एक डिमांड आसलो मिनिमम 50,000 तरी येवपा जाय. म्हणजे अशे आमी ग्रामीण भागांच्यान येवपी लोक आसा म्हणून 50,000 तरी मिनिमम दिवचे. पण तेजेर आमचो अशेंय ना की लोकां जर आमच्या राज्यांत जर गरीब लोक जर आमच्यान पयस फास्ट जगतात जाल्यार आमकां तेंच्यान मोठे जगपाची हें ना. पूण जेन्ना लोकांची सेवा करता तेन्ना कांय पयशांची गरज आसता आनी पयशे लागून मागीर बाकीची कांय जरी वायट बी गोश्टी घडटा म्हणजे करप्शन जाता हें जाता त्यो गोश्टी थांबतले जाल्यार ह्या लोकांक सारके न्याय मेळपाक जाय. गोंयचे गानकोगूळ म्हूण वळखतात ते आमच्या लॉर्नाक पद्मविभूषण हो भारत देशाचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मेळपाक जाय अशें मत गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान उक्तायला. लॉर्नाक 74 वर्सां जाली म्हूण बिरेस्तारा मडगांव रवींद्र भवनांत ताचो भोवमान जाल्लो. ह्या भोवमाना वेळार विजया वांगडा ताचे 2 मंत्री विनोद पालयेकार आनी जयेश साळगांवकार तशेंच रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक हजर आशिल्ले. तेन्ना लॉर्नाचो बर्थडे केकूय कापलो. उपरांत जाली क्रिस पेरीन संगीत दिल्ली लॉर्नाच्या कांतारांची कार्यावळ. ह्या वेळार लॉर्ना वांगडाच तरणाटी गावपी मडगांवचे धिती लोटलीकार आनी मस्कटाचे स्कली डिसोजा हांणी तांची गितां गावन साश्टीकारांची मनरिजवण केली. गोंयच्या सरकारान कायदे बदलून बसून ताका जो भोवमान करूंक जाय वो आमी करपा खातीर झुजतले इतलें हांव तुमकां हांगा उतर दिवंक शकता. म्हाका जाल्यार पर्सनली दिसता की बाय लॉर्डा म्हणटा तें पद्मविभूषणाचें एक कॅटेगरीन पडटा.
मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.